कोळसो प्रदूषणाच्या गंभीर संकटाविशीं नजीर खान हांणी हुस्को उक्तायला। ताचे म्हणणे आसा, थळाव्या फुडाऱ्यांमदल्या अंतर्गत वादाक लागून हो विशय सुटपाक चालना मेळना। थळावो आमदार आनी पालिकेच्या मतभेदांक लागून हो प्रदूषणाचो विशय सुटना म्हूण खान हांणी मुखेल कारण अशें सांगलां। आरडीएस्कोआ खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। कौन्सिलरांनी सडनली यांचे कॉन्फिडन्सान कौन्सिलरांचे कॉन्फिडन्सान आणि MLAचे कॉन्फिडन्सान MP चेअरमॅनान सडनली 20 मेट्रिक टन्स इनक्रीज केले। सो तुझो रिस्पॉन्स तूच चित की यांच्यानी कित्याक लागून सो बेनिफिट ना तू इनक्रीज कर, आम्ही तुका बॅकिंग करता, इतलेच त्यांचे इंटेन्शन असले आणि काय ना। नजर बाय तू कितें म्हणटा 25 कौन्सिलर जे MLA म्हणटा तेजे आयकता त्यांचे ते आयकना जाल्यार आयज आमची म्युनिसिपालिटी इतले सिस्टमॅटीक चलपाक शकता खबर आसा, इतले सिस्टमॅटीक। अरे तुम्ही MLA कॅबिनान आपय आनी सांग बाबा नो दीस इम्प्लिमेंट करा, आमचे ऑक्ट्राय आमकां दिया, आमचे रिकवरी आसा पळय ते तुम्ही पॉलिटी आमी करता, आमी रिकवरी करता, पुट अ सिस्टम इन द रिकवरी। आयज तेंच्यांनी BPCL नो हेचे सेटलमेंट वन टाइम सेटलमेंट 54 CR सून तेंच्यांनी 12 CR हाडला। कोणाचे पैसे गेले रे? HPCL कोणाचे पैसे गेले? आमचे पब्लिकाचे मरे, एक्सचेकराचे मरे। सो आयज माझे एक 1 लाख ड्यू आसा, ते म्हाका वन टाइम सेटलमेंट 50,000 कटले कॉमन मॅनाक। कॉमन मॅनाक हे कटले ते वन टाइम सेटलमेंट ना, आमकां लॉक मारतले, आमकां हे कटले, सगळे कटले। व्हडले व्हडले कंपनी आसा पळय तांकां बेनिफिट कोणाक बेनिफिट जाता ते? सो प्लीज म्हाका दिसता की आमचे सिस्टम सारकें ना। वी हॅव टू पुट द सिस्टम, अँड फॉर पुटिंग द सिस्टम द पब्लीक शूड कम आउट, पब्लीक शूड थ्रो द ओल्ड फेसीस ऑफ म्युनिसिपल कौन्सिलराक भायर मारपाक जाय। पळय ही डोम म्हणटा ती म्हज्या टायमार नाव आय लेफ्ट जर्नलिझम अराउंड 7-8 years बॅक, त्याची पयलीं ती प्रपोजल आशिल्ली। डोम जालो, डोम धूम जालो, रेड्डी बांदला, बट देर ऑल्सो द पोल्युशन इज एस्केपिंग। डोम बांदून तें जायना, ते बांदून तो पोल्युशन भायर सरता, तें कंट्रोल जावपाक जाय। इफ दे कॅन डू इट फायन, बट देन जे वॅगनी वयता अराउंड 60-70 वॅगन्स थ्रू आउट गोवा, ते पोल्युशन कशें कंट्रोल करतले ते सांग। डोम इज नॉट ओन्ली हियर, इट इज नॉट ओन्ली फॉर वास्कोकार। वास्को सावन कांसाल वयता, कांसाल सावन मडगांव वयता, मडगांव सांवड्डे, सगळे लायनीन ते वचत रावता। सो तांकां कोण साबार करतलो? 8 कौन्सिलर वचून MPA चेअरमॅना कडेन बसता, कित्याक लागून की आमकां कंट्रोल जाय पोल्युशनाक लागून। आणि आज आणि तेंच्यांनी कितें सांगलें 15 दिसांक चेअरमॅन विल कम विथ अ गुड रिझल्ट। ते म्युनिसिपालिटी ते सेपरेट, पण CPचा रोल किती आसा? रोल कांयच ना। CP बी सांगलें, CPA पास द रेझोल्युशन सायन बाय हिम। पण फाल्यां समज हे व्हरपाचें आसा जाल्यार कोणी व्हरपाक जाय? MLA असेंब्ली ते पुटअप करपाक जाय। MLA सर तुम्ही कित्याक रेझोल्युशन पास करता? तर ते रेझोल्युशन ते MLA जे आसा त्यांनी करता ना, तेंच्यांनी सांगलें सिन्स MLA इज नॉट डुईंग एनीथिंग, वी कौन्सिलर आर कमिंग आउट। वी कौन्सिलर तेंच्यांनी एक सेंटेन्स बी केला, तुमकां जाय जाल्यार ते बायट्स आणि हे स्टेटमेंट तुम्ही ऐका। वी कौन्सिलर विल कम आउट ऑन द रोड्स टू स्टॉप द कोल पोल्युशन, आणि त्याका लागून तेंच्यांनी पर्सनली वचून मेळ्ळा। आता सर म्हाका एक सांगा, आयज MLA प्रेझेंट MLA आसा तो BJP, पॅनल आसा तुमकां म्हणटा BJP, सगळे BJP म्हणटा तर तुमकां हर्डल्स कितें आसा? तुमकां ऑपोजिशन बी ना, तुमकां ऑपोजिशन बी ना। एव्हरी कौन्सिलर त्यांच्या वॉर्डाचे एक 200 मनशां काडले भायर। आयज आमकां इतलो घेराव घालपाक शकता, आमी कितें बी करपाक शकता। If we back out also, we will be going against him. When he promised the people of Goa that he will take a issue of all the things which have raised before the election, and if we don't do, we are the first person to go and attack him. See, तो कोण बी असो, तो काँग्रेस असो, BJP असो, but तुम्ही you are the representative of a public. तुम्ही पब्लिक लागून काम करा, तुम्ही गोव्याक लागून काम करा, तुम्ही इंडियाक लागून काम करा। तुम्ही पैशाक लागून काम करनाका। तुम्ही चिंता की पार्लिमेंट पावला की लॉट्स ऑफ बॅग्स विल कम टू मी। नो, द पब्लिक इज देयर, पब्लिक इज सायलेंट किलर, सगळे सायलेंट किलर पब्लिक, आणि हे पार्टी सायलेंट वोटिंगान हॅव गिवन द रिझल्ट टू द BJP।
वॉट इज द बेसिक डिमांड म्हणजे वॉट इज आता तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला यू स्पोकन अबाउट की कोर इशू क्लियर जालो ना सो वॉट इज युअर डिमांड विल यू बी रायटिंग मोर्चा प्रोटेस्ट एनीथिंग इन युअर माइंड मोर्चा हांव तुका एक सांगता आमचे पब्लीक आमकां सपोर्ट केला न्हू आमी फाल्यां मोर्चा करपाक शकता वन मॅन कॅनॉट डू एनीथिंग वी वॉन्ट पब्लीक सपोर्ट इफ पब्लीक फील्स बाबा वॉट नजीर इज स्पीकिंग इज करेक्ट 100% they will support me. If not, then I have to fight alone without any morcha. Whatever I can do, I will do till end.